मोगचनो फाल्या माय म्हयन्याचो पयलो दीस सांजुजे कामेलेचें फेस्त त्याच वक्ता म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जाल्ल्यान आमच्या गवळी बापांनी फाल्यां सांजेर 7 ते 8 वरां पर्यंत सर मंगळूर दिएसीसच्या भोवटती लोकांनी ह्या कोरोना व्हायरसाच्या खरगांतले आमकां नीव रावंक मागणें आनी आराधन करीचें म्हणून उलो दिल्लो आसा। फाल्यां सांजेर 7 ते 8 वरां पर्यंत बिस्पाच्या कोपेला तावन गवळी बापा संगी मागोवंक आमकां अवकाश आसा। गवळी बापांनी चलोवन व्हरचें आराधन डिवायन वर्ड टीव्हीचेर दिएसीसच्या तशेंच हेर यूट्यूब चॅनलांचेर शिदा प्रसार जातले म्हणून आमकां कळयलां। तातूंत आमी जरूर भाग घेवया आनी आमच्या गवळी बापा संगी ह्या एका प्रत्येक इराद्या पासून आमी मागया। आमी कार्मेल गुड्या वयल्या प्रादिनी चलोवन वेल्लें आराधन फाल्यां सकाळीं 7 वरांचेर आमच्या कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर आमी अपलोड करतल्या। हें आराधन तुमच्या पुरसोते प्रमाणे तुमी पळोवचें आनी आमच्या सांगाता तुमी मागचें। हर एक दीस कार्मेल किरण चॅनलाचेर सकाळीं 5:30 वरांचेर आमी दिसपट्टे मीस अपलोड करता। तातूंय तुमी भाग घेवेत। ह्या दिसांनी आमकां सक्रीय रितीन आमचो भोवाट परगट उच्चारूंक आमकां अवकाश ना, पूण घराच रावून चड आनी चड पवित्र पुस्तक वाचून आत्मीक नियाळ आमकां व्हॉट्सॅपाचेर जायते नियाळ ह्या दिसांनी आयकोंक मेळटात। ते आयकून ताचे वयर नियाळ करून मागणें करून आमचो भोवाट जीव दवरूंक आमी प्रयत्न करया। तुमचे पासून आमी मागतना तुमी तुमच्या मागण्यान आमचो आनी सगळ्या संवसारभर कश्टोवच्या सर लोकांचो उगडास दवरूंक तांचे पासून मागूंक तुमच्या लागीं आमी विनंती करता। घराच रावा, जागृतकाय सांबाळा। तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं।